हांव रेमी बोर्जीस आमच्या वांगड्या सांगताक आयज पोळें चॅकपोस्ट बॉर्डर आयिल्ले आमी आमचे कशे तरेन सेफ्टी कशें चल्लां तें पळोवपाक आयिल्ले आमी आनीक जेन्ना आमी हांगा आयले तेन्ना आमी सगळ्यांनी पळयलें की आमच्या ह्या चॅकपोस्टार पयल्या सुवातेर म्हणल्यार आमचे फ्रंट वॉरियर्स जे आमचे पुलीस भाव आसा तांकां सारकी पुराय सेफ्टी ना. पुराय सेफ्टी म्हणल्यार तांकां एक फेस मास्क आसा तें सोडून हँड ग्लाव्स तांकां ना. दुसरें एक जावं सिल्ड मास्क फेस मास्क सिल्ड तें ना तांचेशी. दुसरें म्हटल्यार आमचे तांच्यांनी स्मार्ट किओस्क म्हणून हो पळय धाडटा बोर्ड दाखयला थंयसर स्मार्ट किओस्क काडून दवरिल्लो आसा पूण तो चालू केल्लो ना, फक्त हाडून दवरला एज अ सॅम्पल. तो बेगीन चालू करची आमची मागणी आसा. आनीक त्याच सुवातेर आमी आमचे आयज आमी हांगा आसा. हांव म्हणटा आमी आम आदमी पक्षाचे वांगडी आसा. हांव एक आम आदमी पक्षाचो कॅन्डिडेट हांगा उलयतां. म्हणून जेन्ना हांव आम आदमी पक्षाचो कॅन्डिडेट म्हणटा तेन्ना हांव सरळ मनशां सरळ प्रजेसाठी उलयतां. फक्त आमच्या आम आदमी पक्षाच्याच मनशांसाठी उलयना, आख्ख्या गोंयच्या आनी आख्ख्या देशाच्या प्रजेसाठी आनी सेफ्टीच्या साठी. आनीक जेन्ना आमकां दिसता हें जें चलना तें कितें तरी बरें चलचें, सारकें चलचें, सेफ्टी पयली आसची. आमचे पुलीस भाव जे दीस रात हांगा वतान जशें ग्रामीण तें काम करता तांकांच पयली सेफ्टी ना जाल्यार समाजाक कशी सेफ्टी आसतली. हें म्हजें दिसता म्हाका, मागणी म्हजी आहा सरकारा कडेन आनी हांव म्हणटां. आनी तशेंच दुसऱ्या वाटेन हांव म्हणटां आमकां आमचेशी जाता जाल्यार आयज आमी तांकां बारीकशें एक सॅनिटायझर दिलां तें आनीक कितें दिलां बारीक उदक पाणी तें आनीक तांकां सरकारान दिलां. तांच्या वयर तांणी आनीकूय सरकारान तांकां सारकें सेफ्टी दिवची आनी आमी बी आमचेशी जाता जाल्यार फुडें तांकां आमी कडेन हँड ग्लाव्स वा आनी कितें तरी दिवपाची आमी यत्न करतले. आनीक आमी सदांच आमच्या सांगाताक आसतले कित्याक तेय बाद जायते आमच्या साठी काम करता अशें म्हणून हांव म्हजीं 2 उतरां सोंपयतां. आयज जेन्ना आमी बॉर्डरी चॅकपोस्टार एक विजीट दिवपा म्हूण आयले, आमचे कंडिशन्स आमी पळयले जाल्यार आमी गोंयकार म्हणून कितले सेफ आहा हाजो एक बारीकसो अंदाज आमकां येता. आमी आसा बेज्ड कोणाचेर, ह्या लोकांचेर जे लोक आमचे खातीर टर्न फुटार येवन काम करता. पुलीस डिपार्टमेंट आसूं, हेल्थाचे स्टाफ आसूं, मागीर एक्झिक्युटीव मॅजिस्ट्रेट म्हणून काम करपी एडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफ आसूं, हे सगळे लोक आमचे खातीर मुखार येवन काम करता. पूण आमी पळयत जाल्यार आमकां सांगपाक दुख्ख दिसता की ह्या लोकांची सेफ्टी खंयच सांबाळली गेल्ली ना. तांकां प्रॉपर जे एम्युनिटीज मेळपाक जाय ह्या जाग्याचेर काम करता आसतना त्यो एम्युनिटीज तांकां ना. जी सेफ्टी तांकां मेळपाक जाय ती सेफ्टी तांकां ना. गव्हर्मेंटान ती इमिजिएटली प्रोवायड करची, कारण आतां ऑलमोस्ट 1.5 म्हयनो जालो. आतां हें सिच्युएशन नवीन ना. गव्हर्मेंट ह्या सिच्युएशनान इनिशियली मातशें फुडें फाटीं जालें, मातश्यो मिस्टेक्स जाल्यो, मातश्यो कमी कितें पडलें म्हणून कांय प्रॉब्लेम नाशिल्लो. पण आतां ऑलमोस्ट 1.5 म्हयनो जायत आयलो. बाय नाव गव्हर्मेंट शूड हॅव डन ऑल दीस अँड दे हॅव नॉट डन इट. सो मागता गव्हर्मेंटा कडेन ताणें तांच्या सेफ्टीची, जे लोक बाकीच्या सगळ्या गोंयकारां खातीर काम करतात तांची सेफ्टी पयली एन्श्योर करची. बाकीच्यो गोश्टी मागीर जातल्योच. दुसरो विशय म्हणजे जो आमी मुद्दाम म्हणून हांगा घेवन आयलात तो विशय आसा अल्ला बख्श म्हणून जे मॅजिस्ट्रेट हांगा काम करतालो तो PWDचो इरिगेशन डिपार्टमेंटाचो येई. ताज्या बद्दल आमी फाटल्या दिसांनी एज अ काणकोणकार, जागृत काणकोणकार म्हणून आमी कांय विशय उखलून दवरलेले की ताजो जे बिहेवियर आशिल्लो एज अ एक्झिक्युटीव मॅजिस्ट्रेट, तो बिहेवियर वॉज टोटली नेग्लिजंट. ताणें एंटायर गोंयकारांचें लायफ रिस्काक घातलें. ताज्या काही बिजनेसाच्या फायद्या खातीर, ताज्या बाकीच्या फॅमिलीच्या पर्सनल फायद्या खातीर ताणें एंटायर गोंयकारांचें लायफ रिस्काक घालप, काणकोणकारांचें लायफ रिस्काक घालप. आनी आज म्हणल्यार त्या मनशाचेर कांयच एक्शन जावना. कित्या खातीर जावना, कोण ताच्या फाटल्यान आसा हो प्रश्न आसा काणकोणकारांक आनी गोंयकारांक. आमी तोच मुखार हाडपा खातीर मुद्दाम म्हणून हांगा आयिल्ले आसा. आमी हांगा येवचे पयलीं डेप्युटी कलेक्टराक मेळ्ळा. डेप्युटी कलेक्टर म्हणटा सगळे ह्या विशयान बिजी आसा, कोरोनाचे कडेन झगडपाक बिजी आसा, म्हणून आमकां कांय एक्शन घेवपाक मेळूना, इन्क्वायरी चालू आसा. पण म्हाका दिसता खंय तरी ह्या गोश्टीचेर इमिजिएट तो मनीस जो त्या दिसाक गोंया भायर गेल्लो तो आज म्हणल्यार गोंयान येवना. ही इज नॉट अटेंडींग हीज ड्युटीज, ही इज नॉट ऑन ड्युटीज. पण गोंयानूय तो ना,
सो ताजेर म्हाका दिसता खंय तरी डिपार्टमेंटल एक्शन जावपाक जाय आनी ती एक्शन आसा ती आमचे डेप्युटी कलेक्टर काणकोण जो आसा ताणें इनिशिएट करपाक जाय बिकॉज ही वॉज द ओवरऑल इनचार्ज ऑफ द एंटायर ऑपरेशन्स इन एट पोळेम आनी ताणें ती अजून इनिशिएट करूं ना जाल्यार हांव तांकां रिक्वेस्ट करता ताणें आतां तरी ती इनिशिएट करची आनी इमिजिएट ताजेर एक्शन घेवपा खातीर ताज्या डिपार्टमेंटाक कळोवचें कारण ड्युटी सच अ ग्रेव नेग्लिजन्स ऑन हीज पार्ट एज अ एक्झिक्युटीव मॅजिस्ट्रेट एक हायर लेवलाच्या ऑफिसराचे बिहाफाचेर ताणें हेजी व्हडली ग्रेव मिस्टेक करप this is never should not be just let it go. He should be punished for this and a strict action should be taken against him.